देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जोआवाचो 24 1 ते 15. जेसू गालिलियाच्या व तिबेरिसाच्या दोऱ्याचे पोलतोडी गेलो आनी लोकांची उरपूंच ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंता खातीर तो करताल्यो त्यो खुणा ताणें देखलोल्यो. जेसू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो. जुदेवाचो पास्कांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपूंच आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हटलें, हे लोकांक खावंक दिवंक खंयचें म्हूण आमी उंडे घेवचे? ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हटलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उंडे तांकां पावचे नात. ताच्या शिसा मदल्या एकल्यान आंद्रे सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हटलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हटलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें म्हणटूच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वाटले. तेच परी मासल्यो वाटल्यो, तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी ती दादूशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हटलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय. देखून ताच्या खावून जातोच जोव्याच्या 5 उंड्याचे उरलोले कुडके ताणें एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केली खुणा लोकांन देखली तेन्ना तांणी म्हटलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा विरीत होच तो. ती येवन आपणाक बोळान व्हरूंक राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. आयज हांव परतून एक पावट पयल्या वाचपाचेर नियाळ कोत्तां. जरूय आयचे शुभवर्तमानाचेर नियाळ करून जायतें शिकोंक जातालें. महाधर्म सभेचो एक वांगडी गमालियल नांवाचो एक फारिजेव, नांव वस्ता शास्त्री, जाका आख्खी पोरजां मान दिताली, तो असो उलयलो, ह्या मनशां चडशिले पयस सोरात आनी तांकां सोदतात, कित्याक हें काम मनशां तावन उपजोना जाल्यार तें आपशींच फिसकोटोन वेतोलें. पूण तें देवा थावन येता जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात. गमालियल सोत तेंच उलयलो. म्हाका दिसता पवित्र आत्म्यान तांकां सुचयलें असलें मार्गदर्शन वडिलांक दिवंक. ताणें कितें म्हणलें तें चीत दिवंक समजून घेवया. तें काम देवा थावन येता जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत आनी पवित्र आत्म्याचें देणें तांकां मेल्ल्या उपरांत शिसांनी काम सुरू केल्यार आतां सुमार 2000 वर्सां वयर जालीं. नाटक करूंक जालें ना, कित्याक तो वावर देवाचो. दुसरे सुवातेर जो कोण हो वावर बंद करूंक सोदता तो मनीस देवाचेर आड झुजता. तुज्या कुटुंबान तूं जेजूच्या मोगाची पोरगोटणी करिना जाल्यार तूं देवा आड झुजताय. सोत्राय दवर. आमेन.